हे गायज गुड मॉर्निंग. तर तुम्ही म्हणटले आम्ही रेडी जाऊन सकाळ सकाळ फुडें खंय वयता. तर आयज संडे आनी आमी सदांच्या टायमार उठली. कित्याक 2 दीस मेळटा न्हू ते. सो आमी उठली आनी च्या बी पिली आणि आम्ही मध्ये प्लॅन केला की मामागे वचून येऊया बिकॉज आम्ही वचत नाशिल्ली इतके दीस जाले. आनी काल आमी हे केल्लें पणसाची भाकरी ती ती मामाक दिवपाक जाय. सो आमी ती आनी आमी आतां वयता मामाल थंय आमच्या जे की आमी एक दीस तेन्ना व्लॉग केलो पळय कुळागर. आयज नुस्तें बी कितें दिसलें जाल्यार तुमकां दाखयता टायम आसलो जाल्यार बिकॉज आमी लोकडी इतली आमकां वचपाचें आसा चड करून. हय चड करून आमकां वचपाक जाय म्हणटाले पळय मडगांव म्हणून पळोवया तें. सो आतां आमी वयता बिकॉज पावस दमट केला न्हू गो. हय म्हणजे पावसा पयलीं आमी वचून येता. बरें बाय. तर आमी आतां वयता पावसा पयलू आनी मागीर तुमकां मेळटा थंय एक तर मदीं खंय मेळटा. तर आतां आमी सद्या वयता हांगसरल्या. सो आमी ती अर्दवटे पावली आसा आनी आतां पावस येतलो आसता आनी आमकां वचतली. आमी ट्राय करता की आमी बेगीन पावल्या पुरो. पिशा भशेन रेनकोट हाडलो ना पावसाचे पावस पडटा आसता. आमी मामागे बी वचून येयली. जेवपा आमी रावना कित्याक आमी ते मडगांव वचपाचें चिंतला न्हू. जाणको आतां घरा कडेन वचून वयतलीत काय कितें म्हणून. पावस बी पडल्यार बेजार आनी हेंचें तें चलचें पडटा आनी आमकां यादूच ना शूट बी करपाक कितेंच. सो आतां म्हळ्यार वयता. हय पावस मेळना जाल्यार पुरो आमकां लागना. मातसो झडलो आनी आमी मागीर फास्ट येयली मागीर लागना. सो तुमकां आमी आतां फोंड्या पावतकीर मेळटा. रेनकोट बी व्हरनासलो आमी सगळीं भिजली. जायते म्हणल्यार आतां आमी हळदी कडेनूच आसा. अर्दे कडेन आमी खंय तरी हांगासर वेलिंगा खंय तरी आसा पळय थंय आमकां ते मोमोज शॉप दिसले. सो आनी आमकां हांगासर पळय मोमोज शॉप दिसले. आतां आमी चिंतता आमी न्ही मोमोज केन्ना खावूच ना आनी आमी आतां चिंतता घेवं काय म्हणून. रेट सुद्दां विचारलो. हाफ प्लेट आतां आमी घेता अशें चिंतता पळयता दिता जाल्यार अशें हाफ प्लेट थंय 6 मोमोज. सो हांव चिंतता कितें जाणा 3 फ्रायड मोमोज आनी 3 हेजे मग पळोवया कशें कितें दिता ती तुमकां वता. पावस पळया कसलो पडटा. गाडी येतय धरून आमी आसा. विचारलें तांकां दाखयता 2 टायपाचे कितें चटणी मोमोज येयले आनी 2 टायप चटणीज आनी हे सर्व करावं. आमी घरा कडेन पावस. तर आमी न्हू बी घरा कडेन पावली. फक्त पावसान वाट लावना आमी. फक्त आमची मिस्टेक रेनकोट व्हरनाशिल्लो म्हणून. आनी आतां आमकां रूच येयली गरम गरम हे मोमोज खावपाचे. मिनी मोमोज पळय राव दाखय पळय तुमी पळोवपाक शकता. फक्त 6 पीस आसा आनी कितके बारीक आसा ते आनी चटणीज बेस्ट बऱ्यो लागता. आनी मातशी टेस्ट करून पळयली. सो आमी हे तुमकां दाखयता कशें लागता ते. गरम गरम आहो आनी चटणी बरोबर इतलें बरें लागता न्हू. मस्त लागता. लॉलीपॉपा भशेन लागता. हय तशें. चल आमी एन्जॉय करता. ठीक लागता. आमच्या खातीर हाफ प्लेट बरी आहा. आमी केन्ना खावूच नाशिल्लें पूण बरें लागता. ते चटणी वयल्यान चड बरें लागता आनी भितरल्या फिलिंगाकूय बरी टेस्ट आसा. सो आमी आतां एक खाता आनी मागीर मेळटा. आतां डायरेक्ट फर्स्ट फीश फ्राय करता. मम्मी सद्या नाशिल्ली म्हज्या घरान. सो आमी फीश फ्राय करून दवरता. शीत मम्मी घेवन करता. सो तेजे खातीर फर्स्ट कोरिएंडर पेस्ट काल करून नासलें न्हू. इतलें पुरो दिसता न्हू. आनी हल्दी पावडर आनी मिरची. ते मम्मी कडेन व्हडल्यान उलयता सो तुमकां आवाज येता आसतलो. आनी मिरची पावडर. मोमोज खाले तीख लागले सामके आनी बरें लागले रुचकर अशें. पावस बी पडटा आसतना बरें खावपाक. मोमोज आमी केन्ना खावं नाशिल्ले. आतां नेक्स्ट टायम ट्राय करचें पडलें परत. बरें लागले सामके. थंयचे म्हणून बरें लागले आसता थोडे हेंचे कडेन बरें लागना. सो आतां हितून मिरची पावडर चड पडली आय थिंक. सो तेल तापोवपाक दवरला. म्हणल्यार शॅलो फ्रायच करता आमी चडशें नुस्तें फ्राय. केन्ना डीप फ्राय करिना बिकॉज तेल चड यूज जाता डीप फ्राय बी केल्यार आनी चड बरें न्हू न्ही त्या खातीर.
तळिल्लें नुस्तें न्ही आमकां जायच बिकॉज तळिल्लें नुस्तें जो मेरेन खायना तो मेरेन जेवण चलना त्या खातीर सो हें सगळें घालून घेता इतलें तरी जायच आमकां दोगांयकूय तरी सो हे सगळें हांवें घातलें आतां हें मस्त अशें जावनी आनी मातशें सायडीच्यान तेल घालता आनी मागीर जातकीर तुमकां दाखयता हो न्ही कालचो क्लिप तो साडयेचो आमी तो घालूच नाशिल्लो व्हिडियो म्हणल्यार आमकां यादूच ना ते खातीर आतां घालता पळयात तुमी तुम्ही पळोवपाक शकता तेणी तरी एक सकयल मातशी एक पिन लायल्या बट हांवें आनी ती लायना पूण आमगे कितें ब्युटिफूल दिसता आमी पदर सगळो लायक कोण हांवें हे गायस तर आमी रेडी रेडी जाली वचपा खातीर थंय आनी आतां वत आसा बट पावस बी येवपाक शकता हय आनी आमी जेवपाक फक्त बांगडे कालचे चिकन आनी आतां जाली 3 आनी आमी 3 वयता मडगांव आनी घरा केन्ना येवपाचें कांय खबर ना सो ते मम्मी बयत ना आमी बाबडी भायर सरून रावली आनी आतां आमी तुमकां डायरेक्ट थंय पावतकीर मेळटली फेरी बी आसा काय म्हणून आमकां कांयच खबर ना कित्याक पावसाच्या हितून फेरी दुकानां शॉपां ओपन आसता आमी नोकूं सो आमी वयता ते मडगांव पुरुमिताच्या फेस्ता खातीर पयलीं आमी कन्फर्म नाशिल्ली बट ते खंय आसा बट तरी आतां थंय वयतकीर कळटलें न्हू आसा काय कितें तें सो चर्चीन बी पळोवया कितें तें सो आतां आमी तुमकां डायरेक्ट थंय वचून मेळटा फेरी बी दाखयता टील देन बाय बाबा चावी घेतला मगो हे पळय आमी पावली थंयच्यान स्टार्ट ती फेरी हे गायस तर आमी हांगासर पावली आनी पळोवया कशें कितें आमी तुमकां फक्त फेरीत दाखयता उलोवपा नाका बिकॉज म्युजीक बी आसपाक शकता न्हू सो ती पळय आतां लायता ती फेरी मातशी सो पळय ती तुमी पळया हे स्टार्टींग दिसता स्टार्टींगचे कपडे आतां लायता ते आतांच लायता दिसता ते मोबाईल कवर आमी ऑलरेडी घेतले सो आमकां नाका पिक्चर ये कितना कौन सा है ये? हाँ 200। बारिश का है वो हाँ वो चीज़ें टॉप्स बी बरी आसा तुमी पळोवपाक शकता बट आमी चडशे आयदनां बी घेवपाक तसले येयल्या कपडे अशे ना तितके तरी ह्यो म्हण पर्सी बरी आसा तर न्ही अजून मेरेन आमी कांयच घेवना फक्त फेरीत भोंवता आनी कपडे अशे कपडे घेवपाचे ना आमकां बट बाकीचे तरी कितें कितें घेवपाक जाय सो बेश्टी पळयता आमी कपडे सुद्दां सो आमी फक्त भोंवता
कशी गं सोपई ना गो कशी ना कशी रे 100 चड न्हू आमगेले चडशे घेवन जाले चड अशे व्हडले काय घेवना इयरिंग्स घेतली चप्पल्स कितें घेतले ते तुमकां मागीर दाखयता कितें घेतले ते आनी काय ना चड अशी कपडे बी चड काय घेवना बट बरें आसा सगळे मातशें मातशें आमी शूट केले मागीर मदीं पळोवपाकूय बी जाय आशिल्लो आमकां सो मातशें थोडे शूट केले पूण बरी आसा कालूच भरला खंय तें आनी आमकां दिसलें कितें तें आयताराक भरलेलें म्हणून सो आतां टायम कितको जालो गो 6:15 जाल्या सो आतां आमी तुमकां घरा वचून मेळटा हय हे गायज तर न्ही आमी फेस्ताच्यान पावली अदयशी पावली आनी आमकां कितें जालें काय ना बरी पावली वाटेर सो मातशे केस बी भिजले हय केस बी भिजले म्हणटकीर मातसो फोंडेच पावस मेळ्ळो मागीर आमी लिंबू सोडा पिली आनी मागीर आमी येयली आनी आमी न्हू कितें घेतलें चड कांय कपडे बी तशें घेवना पूण आमी कितें घेतलें इयरिंग्स मातशी मम्मीन आयडना बीन तशें आनी बॅग्स आमी घेतले हय इतलेंच आमी घेतलें पूण बरी आशिल्ली फेरी मस्त आसा सगळें पळोवपाचें बरें आसा आनी मातशी सांजची म्हणटकीर मागीर गर्दी जाता न्हू ती आनी फर्निचर सायड न्हू एक्चुली बरें आसता फर्निचर बट आमी कितें जालें आमी ते फर्निचर सायड पळोवूच ना मागीर पळयलें पूण एक्चुली न्हू पुरुमताच्या फेस्ताक खंय फर्निचर बी खंय बरें मेळटा आनी म्हाजी सवाय बी अशें बट आमी ते पळयलेच ना मागीर टायम जालो न्ही लेट गेले मागीर आमी आसूं म्हणलें सो तुमकां आमी तो मिनी हॉल असो दाखयता जे आमी कितें कितें हाडला ते तुमकां सो ते बी पळोवया तर न्हू ही पळय आमी फर्स्ट मेन तुमकां हियरींग दाखयता जे की आमकां खूब आवडली खूबच लायक जालें फर्स्ट ही पळय फर्स्ट शेलाची आसा शेल्स आहा पळय बरें दिसता जिन्स ही आमकां ही सगळी ही पळय ही 40 ईच 40 बरें आसलें आमकां तरी बरें दिसलें 40 मीन्स आनी बरें कित्याक सांग हरशीं हांगासर फोंडा बी खंय घेवपाक जाल्यार एक तर 50 एक तर 100 मागीर एक पीक खंय घालता इतकी बरी दिसता हांगा पळोवपाक मस्त दिसता हे पळय वायट जिन्स पॅन्ट केचेरूय जातली नेक्स्ट पळय ही गोल्डन म्हणल्यार बरें न्हू ट्रेडिशनलाचेर केचेरूय तुका टॉपाचेर अदरवायज पळय आमीच घालून दाखयता तूं ती घाल गो साडयेचेर सुद्दां ती पळय बरी दिसता आतां लग्नां बी आसाच न्हू लग्नां आमचें न्ही कोणाचें लग्नाक बी असली बरी दिसता अशी ब्लॅकान सुद्दां गोल्डन कित्याक घेतली कित्याक ट्रेडिशनलाचेर चड बरी दिसता न्हू ह्योय बरी दिसता पळय बरी दिसता न्हू सो ही सगळी 14 मेळ्ळी आमकां 40 पेर ईच सगळी 40 म्हळ्यार एक पेर 40 सो आमी डायरेक्ट नेक्स्ट ही 4 पेर हाडले ही बरी दिसली नेक्स्ट ही आनी मस्त दिसता साडयेचेर बी सारकी बरी दिसता साडी इवन टॉप घाल पळय कशें एक हांव घालता एक तूं घाल सो बरें दिसलें सांबाळून मात तुटली जाल्यार अशी लागत बट ना बरी बरी आशिल्ली ती बरी दिसता न्हू साडयेचेर बी बरी दिसता अशी लांब इतली लांब आमी केन्ना घेवूच नाशिल्ली केन्ना नेक्स्ट ही लास्ट हे चडूच बरें दिसलें सगळ्यांत चड पळय पर्सचे सो हे पळय ही एक बॅगां घेतली आमी 2 बरी न्हू टिफीन घालून व्हरपाक आमकां कामा खातीर सो हे बरें आसा लॉंग बी आसा आनी हे पळय ताका 2 अश्यो चेनी आसा एक अशी चेन मातशी हे पळय बरें आसा आनी एक भितर अशी चेन आसा सो बरें न्हू डबो टिफीन सत्री रेनकोट सगळे एकाच बॅगान येतले सो ती आमी दोगांनी सेमूच कलर अशी घेतल्या सेम मेळना आमकां आनीक आसले बरें दिसताले वायट सो हे एक असलें तें खबर ना असली 2 बी घेतल्या काय म्हणून आनी स्पून एक घेतल्या इतलेंच आनी कांय घेवना डबेस एक असले घेतल्या आनी मसालो घालपाक बरें मसालो हे बरें आसा न्हू फाल्यां पळय आमचें कुकींग कितें केलें हितून तुमकां ह्यो आयदन मसाला आसतले सगळे मसाले घालपाक बरें आसा 1 2 3 4 5 6 7 कोर आसा सो हे बी बरें आसा आनी कितें हाडलें तें खबर ना सगळें काडून दवरलें आनी ते पळय पॅन्टी काडल्या आमी पॅन्टी काडले आमी कपड्या भितर प्लाझोज एक बरी दिसले तेणी व्हायट हाडला आनी हांवें पिंक कलर हाडला बरें न्हू अशे टॉप्सांचे बी वेअर करपा खातीर हे मात बरें दिसलें आमकां
हेमा बरें आशिल्लें, बरें दिसलें. हे पळय मस्त मस्त आसा दाखय गो. तेजेय बरें आसा. दोगांचे आमी घेतला. तेणी पिंक व्हायट एक घेतलें. ब्लॅक आमचे म्हणल्यार आसा न्हू, सो ब्लॅक आमी घेवना. व्हायट आनी तसलो कलर नाशिल्लो आमचे कडेन, सो हे घेतलें. सो इतलेंच. आनीक खबर ना, इतलेंच तर हाडलां आनी कांय अशें ना. सो आतां न्ही तुमकां आमी मागीर मेळटा. थंय बी गेली न्ही. हय. सो आतां ही आयस्क्रीम आमी फिनीश करता आनी आमचो व्लॉग आमी हांगाच सर एंड करता. टिल देन बाय. हय. आनी जर तुमकां आमचे व्लॉग आवडटा प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा. बाय.